चेतन तुका घेवंक प्रेमीन तुका रे प्रेमीन घेवंक अशें रावल्या रे गाडी ए फाटी आहे मला फाटी आहे कशें आहे वचपा दी तूं फाटी यो गाडी सोड आम्ही फाटल्यान होता तुम्ही जाणा आमच्या गोंयच्या सीएमान एक वचन दिल्ले की गोंयच्या रोडाक जे खड्डे पडले असले ताका दाखोवन दिल्ले आमच्या यूथ काँग्रेसान म्हणजे हिंगा पणजे कॉन्स्टिट्युएन्सीक दाखोवन दिल्ले की रस्त्यांक खड्डे आसा म्हणून आमचो एक्स सीएम दिगंबर कामत आणि सेल्फी काडलेली आणि दाखयल्ले ते सेल्फीच्या हितून पावरान म्हणल्यार जाता सीएमान सांगले वचन दिल्ले 1 तारखेर नोव्हेंबराचे सावन एक खड्डो दिसचो ना म्हणून खंयच सगळे खड्डे पॅचअप करतले म्हणून पुरयतले म्हणून पूण आयज 8 तारीख जाली आमच्या यूथ काँग्रेसान बाब वरराच्या आमी सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीनी दाखोवपाचो प्रोग्राम केला की खंय खड्डे उरल्या पळय ते 1 तारखेर सावन जे बंद करता म्हणलेले सगळे खड्डे ते अजून जावंक ना म्हणून आयज 8 तारीख जावन गेली हे पळय ह्या रस्त्याक हिंगासून फूल रोड सगळो खड्ड्यांनी भरलेलो आसा तालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी तालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी MLA जावन आसा मिनिस्टर हेच न्हू तालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन सगळ्याक वयता थिंगा खड्डे आसा भितर मेन रोडाक सावन मातशे हे पळय ह्या रोडान वचत जाल्यार तालिगांवचो मेन रोड तालिगांव वचपाक ह्याका कितलेच खड्डे आसा हे आतां दाखोवन पुरो जावचे ना इतले खड्डे आसा सगळे वाटेन तालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन तांची लक्षच ना ते जाले दुसरे हे पळय हिंगा फुडें DG भाट्टाच्या सायडीक एक शेत आसा ते आतां देखून पळोवंक जाता ते शेतान देखून कितें जालां पळय ते हे ड्रेनेज हांव नको ते ब्लॉक करून दवरल्या जाल्यार मुद्दम ते शेत पाड पडोवंक कित्याक ते शेत प्रायवेट जावन आसा हांव नको शेतांचेर खंयचो कोणाचो दोळो आसा आनी कितें आसा ते सगळो लोक जाणा आनी हे आसा जावन हे खड्डे आसा हितून आमी आतां मेन वाटी लायतात हे खड्ड्यांनी आनी आतां फुडें आमचो बाब उदय उलयता आतां टोनी बाबान सांगलें त्या प्रमाणे आमच्या ऑनरेबल सीएमान चीफ मिनिस्टर सांगलें की 1 तारीख पर्यंत एकूच तुमकां खड्डो दिश्टी पडचो ना म्हणून त्या खातीर आमचो यूथ काँग्रेस अंडर लिडरशीप ऑफ भरत हेंच्यांनी कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज प्रोग्राम दवरला की खड्डे दाखोवपाक आनी खड्डे हे दिसाचे हांकां दिसना म्हणून आमी मुद्दम मेणवातीचो उजवाडान दाखोवपाक त्या उजवाडान तरी तांकां दिसचें म्हणून हो आतां प्रोग्राम आमी आज तालिगांव यूथ काँग्रेसीन केल्लो आसा तुमी हो रोड पळयला हो रोडार तुमी मातशे एक 5 मिनटां उबे राव कितकी रहदारी आसा ती पळयल्या ह्या रहदारीच्या रोडार रोड कसो पळयला तुमी कसो आसा तो म्हणजे गाडी कशी चलता तेजे तुमी पळयला एक 4-5 दिसां पयलीं म्हाका दिसता तुमी येवन हांगासर हें केल्लें कवर केल्लें हांगासर तेन्ना तुमी पळयला म्हणजे रोडाक जवळ जवळ म्हाका दिसता 2-2.5 वर्सां आमच्या MLAचें लक्षूच ना रस्ते कशे आसचे आनी कितें आसचे हांकां अजून कांय खबर ना ही 2.5 वर्सां जालीं हेंचें कांयच करूं ना आतां थोडे कडेन खंय तरी रिपेर करता आनी ते रिपेरी कशें शेण थापना थंय शेण थांबता
2.5 वर्सां लोकांक दिसलेलें की बरे क्वॉलिटी रोड मेळटले, बरो रोड. आमी पयलीं रोड पळयतालो बरो तो थीक सारको म्हणजे ताका बरो हें घालून. आतां पळयतालो आमचे रस्ते सगळे 1 इंच सुद्दां आसना. म्हणजे 2 दीस जर कंटिन्यू जर पावस पडत जाल्यार तो व्हांवून वता तसलो रोड. सब स्टँडर्ड क्वॉलिटीचे रोड हेंचे चालू आसा. लोकांचे हेच नशिबान आसलें. लोकांनी आतां चिंतूंक जाय बाबा हे जर तुमचे कडेन सादे जर रस्ते जर तुमी जर सारके करूं शकना तुमी आनी कितें करतले काय म्हणून हो यूथ काँग्रेसीन हो तांकां उजवाड दाखोवपाक खड्ड्यान उजवाड मेणवातान ताका ते उजवाड तरी पडून ताका दिसूनी म्हणून खड्डे दाखोवपाचो प्रोग्राम हो केल्लो आसा. आज गोंय प्रदेश यूथ काँग्रेस तशेंच आमचे तालिगांव यूथ काँग्रेस आणि बाकीचे आमचे प्रेसिडेंट गिरीश चोडणकर, आमचे तालिगांवचे सगळे लिडर्स उदयबा फडकयकर, टोनी, आमचे नॅशनल स्पोक्सपर्सन अलका लांबा, असे बाकीचे सगळे इतर यूथ काँग्रेस मेंबर्स आज हांगा तालिगांव ह्या जाग्यार उबे आसा. ज्या जाग्यार ही मिनिस्टराची कॉन्स्टिट्युएन्सी, तालिगांव ही BJP कॉन्स्टिट्युएन्सी. जेनिफर मॉन्सेरात ह्या मतदारसंघाची आमदार जी BJP गव्हर्मेंटानच मिनिस्टर आसा. 2 ऑक्टोबराक आमी एक कॅम्पेन लॉन्च केल्लो, स्पॉट द पॉट होल. आणि ह्या कॅम्पेना अंतर्गत आमी सांगलेले, आमी गोंयचे जनतेक आव्हान केल्लें की रस्त्यार जर खंय खड्डो आसत तो तुमी फोटो मारात आणि तुमी सोशल मिडियाचेर पोस्ट करात. 2 ऑक्टोबराक सकाळी हो कंटेस्ट लॉन्च करताच आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन आणि पार्टी प्रेसिडेंटान जेन्ना सेल्फी पोस्ट केली, मुख्यमंत्र्याक सांजच्या टायमार कुंकळे जेन्ना तो सरकार तुमच्या दारी प्रोग्राम घेवन कुंकळे मतदारसंघान गेल्लो, थंय ताका स्टेटमेंट करचो पडलो की 1 नोव्हेंबर पासून गोंयच्या रस्त्यार एकूय खड्डो आसचो ना. तर आज 8 नोव्हेंबर आज जाल्लो आसा. आज मुद्दम आमी ह्या जाग्यार आयल्या आणि ह्या मतदारसंघान मुद्दम म्हाका सांगन दिसता की फाटल्या तेंपार अमित शाह येवन गेल्लो आणि जेन्ना अमित शाह आयल्लो हे रस्ते ज्या वाटेन अमित शाह आयल्लो ते रस्ते जर आज तुमी एक नजर मारून पळयत, हॉट मिक्सिंग कार्पेट घालून ते अशें चकचकीत करून उडयल्या. पूण हो रस्तो ज्या जाग्यार अमित शाह ह्या जाग्यार येवना हो रस्तो पळय तसो आसा. सो आज आमी मुद्दम ह्या रस्त्यार मेणवाती पेटयतले आणि ह्या उजवाड घालतले जेणे करून खंय जर सरकाराचे दोळे जर अजून उगडूना आसत, मुख्यमंत्र्याचे जे दोळे अजून जर उगडूना आसत जाल्यार हे मुख्यमंत्र्याक दाखोवन दिवपाक की हरशीं जो तो फटींग उलयता आणि प्रत्येक फावट उतर दिवन तो उतराक फेल वता, त्याच प्रमाणे ह्या 1 नोव्हेंबराच्या उतराक तो फेल गेल्लो आसा. हें आज प्रूव करपाक आज सगळे हांगा तळगांवकार हांगा जमलेले आसा. आज मेणवाती लावन जसो आमी दिवाळेचो सण मनयता तसो हांगा मेणवाती लावन ह्या खड्ड्यांचेर आमी उजवाड घालपाक सोदता जेणे करून हें सरकारा पर्यंत दिसून येता. गोंयच्या रस्त्याची परिस्थिती कितें आसा ती सगळ्या गोंयकार लोक भोगीत आसात. आनीक ओपोजिशन पार्टी म्हणून आमच्या यूथ विंगान गोवा प्रदेश यूथ काँग्रेसीन एक सोशल मिडियाचेर सरकाराचें लक्ष वेधपा खातीर सरकाराचें लक्ष जे गोंयचे सगळे जे खड्डे पडलेले आसता रस्त्यांचेर आनी तितूंतल्यान लोकांक त्रास जातात म्हणून स्पॉट द पॉटहोल हो एक सोशल मिडियाचो उपक्रम सुरू केलो आनी बरी प्रायजीस दवरली. हेतू एकूच आशिल्लो की सरकाराक जागृत करपाची, सोशल मिडियाची प्लॅटफॉर्म यूज करून आनी आमी ते लॉन्च केले गेल्या पणजे मतदारसंघाक. जंय मुख्यमंत्री बसता, कॅबिनेट बसता आनी कॅबिनेटाचे मंत्री चीफ इंजिनियर सगळे भोंवतात. त्याचे नंतर मुख्यमंत्र्यान स्टेटमेंट दिलो की 1 नोव्हेंबरा नंतर गोंयांत एकूय खड्डो दिसपाना, म्हणजे रस्त्यार खड्डे पुरवले वयतले असो ताचो अर्थ आशिल्लो. त्याचे नंतर आमचो जो दबाव आशिल्लो दबाव चालूच उरलो. सोशल मिडियाचेर असंख्य लोक पार्टिसिपेट जाले आनी वेगळे तरेचे फोटोज वेगळे एंगलांतल्यान फोटोज चीफ मिनिस्टर म्हणटालो फक्त दिगंबर कामत वांकडो तिकडो जावन तो फोटो काडटा म्हणून सेल्फी काडटा म्हणून. पूण तेणें फक्त दिगंबर कामती एकट्यानूच केलें ना, तर गोंयच्या साबार आमच्या युवकांनी पार्टिसिपेट जाले आनी सरकाराक दाखोवन दिले की
गोंयांत वेगवेगळे खड्ड्यांनी लोकांक त्रास जातात. 1 नोव्हेंबराक पर्यंत ताणें उतर दिल्लें. ह्या सरकारान आनी तेजे पयलींच्या सरकारान कसलेंच उतर केन्नाच पाळलें ना. आनी तांचो तो धर्म, फटिंगपणां उलोवप हो तांचो धर्म. आनी तेंच्या धर्मा प्रमाणे तांणी खड्डे पुरोवपाचें काम केलें ना. कारण ह्या खड्ड्यांचेर करोडांनी रुपया खर्च केल्लो आसा. म्हणजे पयलीं 3 वर्सांनी 4 वर्सांनी एकदां डांबरीकरण जातालें. आतां प्रत्येक वर्साक रस्त्यार डांबोर काडटात. सरकारा कडेन मागता आमी, तुमी हे खड्डे पुरोवपाक शकलेले ना. तुमी इमिजिएटली जाहीर करचें की गेले ते 1 वर्साक मुखाल्ले सोड, गेले त्या 1 वर्साक रस्त्यांचेर कितलो खर्च केलो आनी खंयच्या रस्त्यांचेर खर्च केलो डांबरीकरण करपाक. कारण खुबशे फावटी आमी पळयलां सरकाराचे मंत्री इंजिनियर एक जाता कॉन्ट्रॅक्टर आनी खूब कडेन रस्ते करनात, डांबर घालनात आनी पयशे क्लेम करतात. टॅक्स पेयराचो पयसो हो टॅक्स पेयरांक जस्टीस दिवपाचें काम हे काँग्रेस पक्ष आमी करतले. आनी त्या खातीर हांव कॉंग्रेच्युलेट करता आमचे यूथ काँग्रेसचे अध्यक्ष आनी यूथ काँग्रेसची टिमीक. काल तेणी शिवोली दिवाळी विथ पॉटहोल्स, म्हणजे जेन्ना गोंयकार सगळे दिवाळी सेलिब्रेट करतात, गोंयकार हे खड्ड्यांनी मार खातात आनी त्रास भोगतात. म्हणजे गोंयकारांक खड्ड्यां खातीर जे त्रास पडटात दिवाळे खातीर सुद्दां सरकारचें लक्ष परत केंद्रीत करपा खातीर यूथ काँग्रेसीन हो प्रोग्राम लॉन्च केला कालच्यान की दिवाळी विथ पॉटहोल्स. आयज हांगसर खुबशे पॉटहोल्स आसात. आमचे टोनी बाबान आनी उदय बाबान सांगलां. ह्या पॉटहोल्सा बरोबर आमी आयज ही दिवाळी साजरी करपाक आयल्यात. थंय सगळे जे पॉटहोल्स आसात तेज्या चौकणी जावं ते रावंड ज्या शेपीन आसात त्या शेपीन सगळे मेणवाती लायतले आनी दिवाळी आगळी वेगळी दिवाळी हांगा साजरी करतली. फक्त मुख्यमंत्र्याचें लक्ष हाडपाक, मंत्र्याचें लक्ष हाडपाक. कारण हो मतदारसंघ हो एक डिफेक्टराचो, जो डिफेक्टर काँग्रेस पक्ष सोडून गेल्लो आनी ताचे नंतर मंत्री जाल्ली बाय मनसुरात, जेनिफर मनसुरात, तेजो मतदारसंघ ती डेव्हलपमेंट करपा म्हणून गेल्ली. आतां ह्या मतदारसंघाक जर पॉटहोल्स काडपाचें जर काम जायना जाल्यार हो डेव्हलपमेंट आनी हो विकास खंयचो म्हणून आयज गोंयचे लोक विचारतात, तालिगांवचे लोक विचारतात. सो श्रीमती जेनिफर हाणें उत्तर दिवचें गोंयकारांक की जो तुमी डेव्हलपमेंट करपाक गेल्ले तो हो डेव्हलपमेंट कसलो काय म्हणून खड्ड्याचो डेव्हलपमेंट. आनी सरकारा कडेन मागता आमी ताबडतोब तुमी जर आश्वासनां पुरी करपाक शकता जाल्यारूच आश्वासन दियात. हाजे पयलीं तुमी युथाक फटयल्याक 50,000 जॉब दिता, 10,000 जॉब दिता, खऱ्यान जॉब कांयच येयल्ले ना. आनी त्या खातीर ह्या खड्डे तुमी पुरयले ना ह्या हेचे आमी आयज वेगवेगळे तरेन निशेध करता. नमस्कार, मैं कल दिल्ली से गोवा आई और गोवा मैंने 2 दिन में घूमा और हालात जो है सड़कों के मैंने देखे. तो युवा कांग्रेस अध्यक्ष अपने भाई से पूछा कि ये कैसा गोवा है, टूरिस्ट आ रहे हैं, लोग परेशान हैं और किस तरीके का विकास यहाँ दिख रहा है. तो जवाब दिया यूथ कांग्रेस के हमारे प्रेसिडेंट ने कि 1 नवंबर तक का भाजपा की सरकार मुख्यमंत्री का वायदा था कि 1 नवंबर तक ये सारे पाथहोल जो हैं गड्ढे भर दिए जाएंगे. तो 1 नवंबर निकल चुका है. तो दोबारा यही पूछा कि ये 1 नवंबर 2021 है या 1 नवंबर 2022 है. दिवाली है, लोग अपने घर की मरम्मत करते हैं, अपने घर को सजाते हैं, लेकिन गोवा के लोगों के लिए ये भी घर है. उस घर की हालत क्या है दिवाली पर आपके सामने है. घर तो सजा लिए मंत्रियों ने, मुख्यमंत्रियों ने, लेकिन गोवा जो है उसके हालात आप सबके सामने हैं. जो देखने से समझ आता है कि सरकार कितनी गंभीर है. और अच्छा एक कैंपेन शुरू हुआ है, लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं बढ़ चढ़कर कि इस तरह के जितने भी पाथहोल हैं, जितने भी गड्ढे हैं सड़कों पर, उसके साथ सेल्फी खींचकर, क्योंकि शायद मुख्यमंत्री ने कहा था 1 तारीख तक भर देंगे, 1 नवंबर तक, वो उन्हें दिखा नहीं है, उनकी नज़रों में आए नहीं ये सब, और उन्होंने दावा कर दिया कि हमने अपना काम पूरा कर लिया है. इसलिए दिवाली की कैंडल जलाकर रोशनी करके ये दिखाना चाहते हैं ये गड्ढे अभी रह गए हैं. अगर इसे समय से वो नहीं भरेंगे तो 2022 में गोवा की जनता ही उन्हें इस गड्ढे में डालने वाली है. ये जितने भी हमारी सेल्फीज होने वाली हैं उससे अब साबित होगा. तो आप तय करें गड्ढे भरेंगे या इसी गड्ढे में 2022 में भाजपा की सरकार भी अब जाने वाली है. धन्यवाद.
फाटी आहे रे, फाटी आहे रे, फोटो मारे. तू उठवला का? फाटकत नका मारे. अंगातला येतात सगळे. आपण किती आमका घेऊ बघ मासू अरे एक असो मासं त्यासाठी असो त्यासाठी
हांगासर फुडें लावपाची कोणती फूल कंटिन्यू कर न्हू